बोनस मॅनेजमेंटान सँक्शन केल्लो आसा. बोनस जो कायद्यान बोनस दिवपाचो आसता तोय कंपनीन दिल्लो आसा आनी जो बोनस परफॉर्मन्स ड्रिवन आसता तोय बोनस दिल्लो आसा. म्हाका हांव नकळो हो वाद खंयच्यान उत्पन्न जाला म्हणून आनी म्हाका दिसता की डेमॉन्स्ट्रेशन इज नॉट द रायट वे. एक बाबा कितेंय जर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असले सुद्धा जाल्यार मॅनेजमेंटा कडेन बसून सोडोवपाची प्रयत्न करूंक जाय, इतलीच म्हजी विनंती. ओके, सो तुम्ही त्यांच्यामुळे भासाभास करतले काय दोन्ही आमी म्हणजे मॅनेजमेंट आसा ते भासाभास करीत आसा. ओवी अजय जे सीईओ आसा, सीईओ म्हणटा तो मेन ऑफिसर कंपनीचो आनी तांचे आनी सीएफओ मेळून तांच्या भितर डायलॉग चालूच आसता. म्हणून म्हाका दिसता की तिसऱ्या मनशा कडेन वचचे परस कंपनीन आनी लेबरान बसून आपले सोडोवन प्रयत्न करतो अशें म्हाका दिसता. हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं जो वर्कर्स को हम लोग जो कॉम्पनसेशन देते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द 3 years एग्रीमेंट एंड उस एग्रीमेंट में जो डिस्कशन करना है वो ऑफिस के अंदर करना है. बाहर में जाके नाराबाजी करके या फोर्सिबली ऑफिस में आके थ्रेटन करना, दिस इज नॉट द राइट वे. वी आर ऑल अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड मैं इसी में बिलीव करता हूँ, मैं इसी को फॉलो करूँगा. कामगार म्हणतात सोमाराक कितें ते कळटले. त्यांच्यानी डिस्कशन स्टार्ट केलं म्हटलं, कालच म्हटलेले त्याप्रमाणे आज त्यांनी थोडे आपले ते प्रॉब्लेम झालं. आमचं सीईओ असा पळय ताका पर्सनल तेजे फॅमिली प्रॉब्लेम आसलो आणि त्यांनी त्याच्यात 2-3 फंक्शन हाडले. आमचो चेअरमॅन येवपाचो आसलो, त्या खातीर आज टोटल त्यांचो आपणाला आपले बिझी शेड्यूल आणि त्याचे जे HR चीफ आसा पळय आणि प्रोडक्शन चीफ त्यांच्यानी आमकां रिक्वेस्ट केलो की आयचो दीस तुम्ही आपूण रिक्वेस्ट करता, होमली रिक्वेस्ट करता की आज तुम्ही हे करा, सोमारच्यान जर रिझॉल्व जायना तर अवश्य तुमकां जाय ते तुम्ही करा, अशा प्रकारचे आमकां त्यांच्यानी सांगले. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.